सगळे जे डिपार्टमेंट हेड आसा फोंडा तालुक्यातले तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा. फॉर एग्जाम्पल ह्या दिसांत झाडां पडून खूब जाणांचें नुकसान जालां आनी फॉरेस्ट सांगता की मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर दिना तो पर्यंत सगळी झाडांची एनओसी आमी दिवंक शकना. आनी त्या खातीरूच सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर असो किंवा मामलेदार ऑफिसांत जे कोण इन्चार्ज आसा तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा की पंचायतीच्या बॉडीन किंवा म्युनिसिपालिटीच्या बॉडीन अशी जी धोकादायक झाडां आसा ती डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत ऑर्डर घेवन फॉरेस्टा कडेन दिवची, जेणे करून पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट जे आसा आमचे रोड सेक्शन ही सगळी झाडां तुमकां जाय तशी कट करून दितले. फोंड्या सिवेजींचे काम सापूज बाबत जाला म्हूण रवीन फोंड्याचे मिडियाक पावसांत व्हांवते चेंबर दाखोवन आरोप केल्लो. फोंड्या तालुक्यांतल्यो सगळ्यो पंचायती पालिकांनी आधार कार्ड कॅम्प दवरल्यात. जुलय मेरेन सगळ्या तालुक्यांत आधार कार्डाची प्रक्रिया पुराय करपाचें सुदिनाचें टार्गेट. ह्या सगळ्या आमी जो आधार कॅम्प शेड्यूल फोंडा तालुका केला वीक नंबर 1 15 जून जो क्रांती दिन आसा त्या दिसाच्यान चालू जुलय पर्यंत सबंद फोंडा तालुक्यातलो जे आधार कार्डांत मिस्टेकी जाल्या तेजो जन्मदिवस ना, एड्रेस चुकला, नांव चेंजीस करपाक जाय, हे सगळे जुलय पर्यंत सोंपोवपाचो कार्यक्रम आमच्या तर्फे आयोजीत केल्लो आसा सरकाराचे तर्फे. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.